लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइसेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, इस्रायलाच्या सगळ्या भुरग्यांक एकठांय करून उलय आनी तांकां अशें सांग, पवित्र जायात, कारण हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. चोरूं नाकात, एकामेकाक फोटी मारूं नाकात आनी फटोवं नाकात. म्हजें नांव घेवन लवटीक गोवाय सोपूत दिवं नाका आनी अशें तुमच्या देवाचें नांव भोजटोवंक नाकात. हांव सर्वेस्पर. तुज्या पेल्याक कसलेंच वायट करूं नाका वो जबरदस्तीन तांचे कडेन तांचें खाण पिवण घेवं नाका. वावराड्यांची मजुरी दुसरो सकाळ पर्यंत दवरूं नाका. बेऱ्यांचेर शिराप घालूं नाकात आनी कुड्ड्यांचे वाटेर आडकोळ घालूं नाकात. पूण तुज्या देवाचें भें दवर. हांव तो सर्वेस्पर. अनीत करून फावो नासलेले निर्णय दिवं नाकात. दुर्बळांच्या तोंडाक पळोवन उलोवं नाका. वो ग्रेस्ताक फुसलावंक सोडूं नाकात. पूण निती प्रमाणे पेल्याची नीत कर. तुज्या लोकांचेर भोगलांटां घालूं नाका आनी कोण कारणा विरीत पेल्याचें रगत मागूं नाका. हांव तो सर्वेस्पर. तुज्या भावाच्या काळजांत द्वेष दवरूं नाका, पूण तुज्या पेल्याची चूक दाखोवन ताका शिडकाय आनी अशें हें पातक तुज्या माथ्याचेर आसचें ना. सूद घेवं नाका आनी तुज्याच लोकांच्या भुरग्यांचो काळजांत राग दवरूं नाकात. तुजोच मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. हांव तो सर्वेस्पर. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो स्वभाव जातलो, सायबा तुजें उतर आत्मो आनी जिवीत. म्हणुया, सायबा तुजें उतर आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची समूट संबोळ, जिविताची घोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, न्यायनितीचे जाणवाय. स्वभाव, सायबा तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो उगडास, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजवळ, दोळ्यांचो उजवाड. स्वभाव, सायबा तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. स्वभाव, सायबा तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां, म्हज्या काळजाची चिंतना तुका मानो सर्वेस्परा. म्हज्या खोडपा, म्हज्या थारोका. स्वभाव, सायबा तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. उद्गार. पळयात, शुभ वेळ तोच, तारणाचो दीस तोच. माथ्यो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, जेन्ना मनशाचो पूत सगळ्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो, तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गवळी शेळ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता, तसो तोय तुमकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दावेक घालतलो.
तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो येयात संवसार रचलेल्यांक तुमचे खातीर तयार केलें राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेलेलो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें, हांव ताणेलो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव वाचूर कसो आयलो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें, हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें, पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली, बोणकुणींत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरीं मनशां असो ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेलो पळोवन जेवण दिलें, ताणेलो पळोवन तुका पिवंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर पिराड दिलें, विंगडो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें, आनी तूं पिडेंत वो बोणकुडींत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेलें हांव. आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भाव भयणीन मदल्या एकल्या जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. मागीर आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, शिराप पडल्यानो, सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्या सासणाच्या उज्यांत म्हजे सुरशिलीं कोडसरून वचात. कित्याक हांव भुकेलो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडलें ना, हांव ताणेलो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना, वाचूर कसो आयलो पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना, विंगडो जालो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना, पिडेंत आनी बोणकुणींत पडलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार ही ताका जबाब करतालीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेलो, ताणेलो, वाटसूर वो विंगडो जालोलो, पिडेंत वो बोणकुणींत पडलोलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना. तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, ह्या ल्हानांतल्या ल्हान मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना. आनी ही सासणाची खास्त भोगूंक हांव बरीं मनशां सासणाचें जिवीत भोगूंक वतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल, तुजोच मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कोर, हांव तो सर्वेस्पोर. नियाळा कादार. एक गरीब आवय आपल्या भुरग्याक सदांच अशें सांगताली, बाबा, कोणाचेच चोरून खावं नाका वो फटोवन तुजें करूं नाका, तुजे लागीं आसा तांतलें काडून ना ताका दी. अशें करीत जाल्यार बाबा, देव तुका केन्नाच सोडचो ना आनी अदीक देव तुका दितलो. लेवी शास्त्रांत आमकां परगट जाता, पवित जायात, कारण हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव पवित. शुभ वर्तमानान आमकां अशें मेळटा, एक गिरेस्त तरणाटो येवन जेजू लागीं विचारता, गुरुजी, सर्गीचें राज जोडूंक हांवें कितें करचें? जेजू ताका सांगता, तुज्यो आज्ञा सांबाळ. कोण त्यो? पोटभार करूं न्हय, चोरूं न्हय, तुजे आवय बापायक मान दी, आनी तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कोर. पेल्याचो मोग करतलोय जाल्यार आमी पयलीं देवाचे उपदेश शिकूंक गरजेचे. पवित्र सोबेची शिकवण समजून घेवंक आनी पवित्र पुस्तक वाचून नियाळूंक आनी ते आपल्या जिविताक लावन जिवंक आमी दर क्रिस्तांवांनी वावरूंक जाय. दुसऱ्या सवे नितीन
स्वतान वागूंक जाय. आवय बापायक, जाणट्यांक आनी वडिलांक मान रेस्पेद दिवंक जाय. गरीब दुबल्या सोवे हुस्क्यान जिवंक जाय. तेन्नाच आमी पेल्याचो मोग करूंक पावतलीं. पेल्याचो मोग करतले जाल्यार गोर्व, निर्दुकाय, संवसाराची आशा, आपलेपण आनी फोटिंगपण सोडून आमी एकामेकाक आदार दिवंक वावरूंक जाय. मागणें, म्हजे लागीं घडटा ते परी पेल्याची सेवा आनी मोग करूंक आमचीशी तूं राव जेजू.